मायमोगाचे योकार मनीषा जाधव सुरवेक पळयाचे हेडलाइन्स। दायजांची परंपरा सांभाळपाची भास उलोवपी सरकाराची दिवचल लामगावचे बौद्ध काळातले होवरेकडेन आड नदर दुरुस्ती आणि देखभाल केली जाल्यार जाव येता बरे पर्यटन स्थळ। गोयचो भाग्यविधातो भाऊसाहेब बांदोडकराची मनयली 114वी जयंती। त्या निमतान गोयभर विविध कार्यावळी। युवकांनो घेयात भाऊसाहेबांचो आदर्श, मंत्री आमदारांचो उलो। शिरोडचो भाटीकाराय वाठार सोंसडो जावपाच्या मार्गार। कागाळी केल्यार पंचायत दिना दखल, विनवणी केल्यार भलायकी खाते सांगता तत्वज्ञाना। आदलो आमदारय जाला फुर्योज। आणि आता याची कोंकणी खबरो विस्तारान। गोयच्या दायजाचेर गोयचे सरकार खूप कितें उलयता, पूण ते राखपाचे नदरेन प्रत्यक्षात देखदिणी कृती करताना दिश्टी पडना। देखीक दिवचलचो सदांच आडनदर जाल्लो इतिहासीक निमुजगो, जो स्वता संभाजीन बांदून दिल्लो अशें इतिहास सांगता। आयज आमी उजवाडा काडटात तो ह्याच दिवचल शारापासून 4 किलोमिटरांचेर आसलेल्या लामगावचे बौद्ध होवरेचेर। पर्यटकांक आकर्षित करपाची ताक आसूनय हे सुवातेर या दायजाकडेन आडनदर जाल्या, कारणां सोदची पडटली। दिवचल वाठार जो आसा ताका खूब ऐतिहासीक म्हत्व आसा आनी त्याची एक साक्ष म्हणल्यार हांगासर ज्यो आशिल्ल्यो आमी पळयतात फाटल्यानच म्हाज्या ज्यो लामगांव ह्या गांवान आशिल्ल्यो केव्स ताका लोकल भाशेन होवऱ्यो अशें म्हणटात। आनी ह्यो ज्यो केव्स आसा त्यो कोणी बांदल्या, केन्ना केल्यो हेचे तशें लिखीत कांय प्रमाण ना, पूण हे ज्यो केव्स आसा त्यो सामक्यो अश्यो युनीक कश्यो आसा। आनी हांगा आमी पळयता एक फाटल्यान म्हाज्या केव्स आसा ती सद्या अशी मोडलेल्या भशेन आसा आनी ताचेर लक्ष कोणाचेंच ना अशें दिसता, कित्याक आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट जे आसा तांच्यांनी एक बोर्ड घातलेलो आसा फुडें खंय तरी प्रोटेक्टेड सायट म्हणून, पूण प्रोटेक्टेड सायट असो बोर्ड घालून ते चलना, कित्याक तर हांगासर ह्यो ज्यो आसा केव्स त्यो सामक्यो युनीक आसा आनी खुबशे वर्सां जाले हांगासर त्यो आसा। कोणी म्हणटात की लामा जे आसले तांच्यांनी त्यो बांदलेल्यो आनी त्या खातीरूच ह्या वाठाराक लामा गांव आनी आतां ते लामगांव अशें जाल्लेलें आसा। पूण हो जो एक ऐतिहासीक ज्यो केव्स आसा त्यो प्रिजर्व करपाक जाय आशिल्ल्यो, पूण फावो तशें लक्ष जर कोणीच तेजेर मारूंक ना। फुडें आमकां दुसरी केव्सूय आसा थंयसर आनी तितून म्हादेवाचें देवूळ आसा। ते लोकल जे लोक आसा हांगातले ते शिवरात्री हांगा मनयतात आनी तेंच्यांनी ती सांबाळून दवरलेली आसा। पूण आमकां अशें दिसता की ही जी दुसरी केव्स आसा ती खूब मोठी आसा आनी ती फक्त एका खांब्याचेर सद्या उरल्या आनी जे बाकीचे खांबे तेजे आसले दिसतात ते मोडलेले आसा आनी सायडीक कोयरूय खूब पडलेलो आसा, कोणी येवन थंय बसता आसा अशें दिसूंक शकता। पूण ह्यो ज्यो आसा तेजेर आर्किओलॉजिकल सर्वे तशेंच ट्युरिजम डिपार्टमेंटान एटलिस्ट हांगासर लक्ष मारपाक जाय, कित्याक हो जो वाठार आसा ताका एक खूब पोटेन्शियल आसा एक ट्युरिजम स्पॉट जावपा सारकें। आनी हांगा लागीं उदीक तळी आसा आनी हांगासर ट्युरिस्टांक हाडून एक बऱ्यापैकी सायट हांगा डेवलप जावपाक शकता। पूण तशें जायना, कित्याक तर आर्किओलॉजिकल सर्वेन बोर्ड घातला म्हणून ते कोणूच तेजेर लक्ष मारिना। फुडें लोकलूच ताचें मेंटेनन्स करता अशें दिसता, पूण थोडे कडेन कयर आसात तेजेरूय लक्ष मारपाक जाय म्युनिसिपालिटीन, दिवचलच्या म्युनिसिपालिटीन, कित्याक तर हो वाठार दिवचल म्युनिसिपालिटीच्या ज्युरिडिक्शनान येता। तेंच्यांनी हांगासर साफ सफाई दवरपाक जाय। तेन्नाच खुबश्या लोकांक हांगा कळटलें की लामगांव हो एक निसर्गरम्य असो गांव आसा, सायडीक सगळे कडेन झाडां आसा आनी ह्यो केव्स आसा, एक बऱ्यापैकी वाठार आसा, एक ट्युरिस्ट स्पॉट हांगा बऱ्यापैकी जावन सायडीकचे लोक आसा तांकां रोजगार मेळपाक शकता, कितें शॉपां आसा ती चलपाक शकता। त्या खातीर ट्युरिजम डिपार्टमेंट तशें आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट आसा गोंयचे तांच्यांनी ह्या वाठारान लक्ष दिवन एक बऱ्यापैकी हांगा ट्युरिस्ट स्पॉट डेवलप जावप ही खूब गरज आसा। आनी ही जो वाठार आसा तो सामको बरो आसल्या कारणान तेचेर खूब लक्ष दिवपाची गरज आसा। सध्या ह्या बौद्ध होवऱ्यांक झाडां झोपांनी रेवाडो घातला। 2 फातरांनी कोरातिल्ली लेणी महत्वाची संस्कृतीक आणि इतिहासीक मोलाची आसात। योग्य लक्ष आणि उदरगत केल्यार ते दिवचलचे एक मुखेल पर्यटन थळ जावं येता। बौद्ध काळातले म्हणटकच पर्यटक अधिकच येतले, पण सरकाराच्या मनात कितें आसा कळना।
नार्वेचे देऊळ 7 कोटी मोडून सांबाळे पूण दिवचलचो निमुजगो आनी बौद्धकालीन स्तूपा कडेन इतली आडनदर कित्याक? गोवा 365 खातीर महेश कोवेकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. शिरोडची पंचायत आणि शिरोडच्या भलायकी विभागान बेजबाबदारपणाचे आंग दाखवून दिला. दारात उडयतल्या कोयराक लागून भलायकेक धोको निर्माण जाला अशी कागाळ केल्यार भलायकी केंद्रांतल्यान शापोदा आयकपाक मेळटात. भाटीकाराय शिरोडचे रजिया खानाची ही कागाळ. 1 वर्स जाले तिच्या दारात कोयर वेस्ट फूड हाडून वडयतात. पंचायती बरोबरच तिने भलायकी केंद्राकय कळीत केले. अजून कोणेच दखल घेतली ना. कोयराक लागून सुण्या गोरवांचो वावर वाडलाच. जळारांची पैदास जाल्या. आपल्या खात्याचे बाबतीत कडक आशिल्ल्या भलायकी मंत्र्याकय तांचो शिरोडचो स्टाफ किकोत करता. आदल्या आमदारानय तेच उलोवन दाखयला. आयकात. माझ्या घराच्या सायडीक त्यांच्यानी आज एप्रिल काय मेच्या म्हयन्यांनी हाडून तेमी कचरो घालपाक लागला. बस स्टँडाचेर बंद करून हांगा हाडून घालपाक लागला. त्याच टायमार तांकां हांवें विचारलें हे तुम्ही आता कचरो कित्याक करतात, कित्याक लागून? ना मातशें काडटली आमी म्हणपाक लागलो. काडटली आनी व्हरतली. मागीर तेंच्यांनी 8 दीस पासून ट्रक हांगा हाडून दवरलो आपलो. कांय कचरो काडना काय ना. मागीर हांवें कौन्सिलराक फोन केले, पंचाक फोन केले आनी तिका हांवें आपयलें पंचाका फोन. आनी तिका आपयलें आनी तिका सांगलें हे पळय. तिणें येवन सगळो फोटो बिटू काडलो, पळयलो आनी तांकां इन्फॉर्म केलें खंय तेणें वचून. मागीर हांवें ताका मेघश्यामाक फोन केलें, करीत गेलें. हांवें म्हणलें कितें रे तुमी कचरो काडना? काडटली आमी काडटली म्हणपाक लागलो. काडटली म्हणून जाली. पावस स्टार्ट जालो. पावसान खंय ह्या सायडीन खंय उदकाची रास काय आमी नाहली. आमी वेकेशनाक गेल्ली आसली आनी येवन पळयल्या जाल्यार आज तशें आतां 1 इयर जायत येयले तेंच्यांनी कचरो काडना. काडटकूच असली घाणी जाता आनी किमसां इतली भरता भितर घरांत आमच्या येवन टेबलाचेर बसपाक जायना थंय. आनी तेतूंत इतले गायो, इतले सुणे, दुकर बी तेंच्या मदीं आनी त्या गायांनी सगळो धुल्लो उडयतात हांगा आनी सगळे नाशाड जावन रस्तो आख्खेर. कारय शिरोडा पंचायतीच्या जबाबदारीपणाचेर कोयर पिडेस्त रजिया उलयली. भलायकी मंत्री अदीमदी रुद्रावतार घेवन खर कारवाय करता. देखून भलायकी खात्यानय हे गजालीची गंभीरतायेन दखल घेवपाक जाय आसली. पूण आमचे भलायकी खातें कशें वागता लोकांकडेन आयकात रजियाच्याच तोंडांतल्यान. आतां कचरो उडयला पळय हांगा लागीं देवूळ आसा न्ही, देवळाचेर इफेक्ट जायना. लोक आमच्या दारांतल्यान अशी ही वाट एक्चुअली वचपाची देवळा शॉर्टकट वाट आहे तेंची. ती वयता आसतना नाकाक धरता अशी करून, अशी नाकाक धरून वयता थंय. आतां बी पळय घाणी स्टार्ट जाले आतां आनी तेंच्यांनी नाकाक धरता आनी वयता ती भुरग्यांक बी घेवन. आपल्या इस्कॉलाचेर ट्युशनाची भुरगीं येता ह्या सायडीन, ती बी तांकांय कितले पाड हांगा अशें करून हें करपाक. आनी रस्त्याचेर लोक थंय रावतात त्या गायांक भिवन. ते बैल असतात ते व्हडले शिंगो घेवन ती एक दुसऱ्याक मारून झगडटा ती हांगा. तांकां भुरगीं बी भिवन थंय रावतात वचोन. तांकां इतलेंच आसा, तांकां जाय न्हू ही पंचायती कडेन गाडी दवरा आनी डेली वेजेचे लोक आसा न्हू तांकां भरून घेवन डे बाय डे यूज करा मरे. तुमी भितर घालात न्हू तो कचरो व्हरून. नवो संसोडो तयार जालो आतां हांगा. हांगचो आदलो आमदार महादेव नायकानय वाठाराची एकूण अवतिकाय पळयली. ताणें मिडिया म्हऱ्यांत नाराजी उक्तायली. भलायकी खात्याच्या बेजबाबदार वागपाचेरय ताणें बडी मारली. पळयात. तर ही जी दादागिरीचे हांगा जें कितें चल्लां तेका टायमार शिरोडाच्या लोकांनी जागे जावपाची वेळ आयिल्ली आसा. आनी म्हणून एक वेळार 2007 ही दादागिरी 10 वर्सां खातीर संपूर्ण नश्ट केल्ली. आयज ती परत वयर सरले कडेन आसा. आनी म्हणून हांव मंत्र्याक रिक्वेस्ट करिना, कारण ते सगळे एकच आसात. पंचायती तेजे कडेन, मंत्री तो, बाकीच्यो सगळ्यो गजाली तेजे कडेन. आनी म्हणून आज हांकां सर्वसामान्य मनशाक शिरोड्यान वाली नांव आसताला. त्या खातीर हांव एक ल्हानसो म्हजो सपोर्ट जो आसा तो ह्या वाड्यावयल्या लोकांक दिवपा आयला आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की तुमच्या माध्यमांतल्यान हे जे कितें हांगा चालू आसा, तुमी आसतना 2 जाण हांगा कचरो ओडून गेले. हांगसरलो ट्रक आसा तो चलना. हांगसरले घरांतल्यान जे कचरो कलेक्शन आसा तेंय जायना हे एरिये भितर. आनी म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका खात्री आसा की सरकाराचे दोळे उगडटले, आरोग्य खात्याचे दोळे उगडटले. आनी आरोग्य खात्याच्या ज्या अधिकाऱ्यान आमच्या शिरोड्या हांवें जे एक बरें प्रशस्त अशें हॉस्पिटल बांदलां तेंचे कंप्लेन केली उपरांत तेंचें कर्तव्य आशिल्लें की तेणें हांगा येवन पळोवन तेजेर त्वरीत कारवाई करपाची गरज आसा. ती जायना. वयल्यान तांकां ते विचारतात तुमकां कोणा मलेरिया जाला काय आनी कितें जालें, मलेरिया जालो म्हणून सोदूं येतले काय म्हणून. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी मुझेफ शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव.
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवचल वाठारात गुन्यांवकारी घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. खास करून दिवचले भरपी बुधवारचो बाजार जातूंत चोरयेच्या प्रकरणांनी भर पडिल्ली पळोवपाक मेळटा. पूण ह्या सगळ्या गजालींचेर आळाबंद हाडपा खातीर दिवचल पालिकेन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयल्यात. बाजाराच्या दिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे प्लास्टीक कापोतींनी धाप्पी विक्रेत्यांचेर कडक कारवाई करपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. पळोवयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. दिवचल म्युन्सिपालिटीन सगळेच कडेन सध्या CCTV कॅमेरा बसयल्ले आसा. सगळ्यां बिचोले बरे CCTV कॅमेरा बसयल्या. कित्याक तर हांगासर चोरयो तशेंच आनीक कसले इन्सिडंट घडोवंक जायना म्हणून. बुधवार जो मार्केट डे आसता तेन्ना जे वेंडर्स आसतात ते मार्केटान जे कॅमेरा घालतात तेच्या मदींच प्लास्टीक शीट्स लायतात आनी हे जे कॅमेरा कवर केल्ले वयता. ताका लागून फाटल्या बुधवारा हांगा चोरी जाल्ली. म्हणजे अशे इन्सिडंट घडूंक जायना म्हणून हे कॅमेरा लायल्या. पूण ते कवर केले जाल्यार अशे इन्सिडंट नदरेक येवचे ना. तर फाटल्या बुधवारा अशे इन्सिडंट घडलेलो चोरी जाल्ली दिवचले. तशेंच मार्केट डेक खुबशे अशे इन्सिडंट घडटात ते त्या कॅमेरान दिसचे ना. पूण अशें जर जालें जाल्यार ह्या कॅमेराचे कांयच हे उरचें ना. अशें म्युन्सिपालिटीन आतां थारयलां की जे वेंडर्स आपले प्लास्टीक शीट्स लायतात तेंचेर ते एक्शन घेतले आनी तांकां ते काडपाक लायतात. म्हणून अशें जावंक जायना की कॅमेरा कवर जावन जे इन्सिडंट घडटा ते नदरेक येवपाक जाय. आनी जे म्युन्सिपालिटीन थारयलां ते बेगितल्या बेगीन तेंच्यांनी त्या वेंडर्सांचेर एक्शन घेवपाक. हें केलां तें तुमी आतां सांगलां आनी फाटल्या फावटी हांवें पळयलें तेन्ना की प्लास्टीक बांदता आनी कॅमेरा लिपयता. म्हणून आमी आतां कितें केलां आमच्या मार्केट इन्स्पेक्टराक धाडलां आयज. खंय खंय कॅमेरा खंय लिपता जाल्यार त्या वेंडरांक सांग की कॅमेरा आसा तेजी जी कितें एरिया आहा ती ओपन करपाची आनी ना जाल्यार तेंच्यांनी दुसरे कडेन वचपाचें. पूण आमकां कॅमेऱ्याची गरज आसा. आमी कॅमेरा कित्याक लायला खंय कितें चोरी जाता एक्सिडंट जाता अशें म्हणून तेच्या खातीर कॅमेरे आनी लोक कचरो उडयता तेच्या खातीर आमी कॅमेरा लायल्लो आसा. आनी तो जर धापात जाल्यार आमचें सगळ्यांक घुसपडटलें. म्हणून आमी ह्या आयज बुधवारा कितें ते सगळे सर्वे करतले. फुडल्या बुधवारा तांकां कडक वॉर्निंग दितले. ना जाल्यार आमी तांकां बसोकूच दिवचे ना. न्ही अशें घडलां कितें बुधवारा बी अशें बुधवारा फाटल्या बुधवारा बी अशी चोरी जाल्या अशी म्हणजे तेचे पयलींय जाल्या अशी घटना ही कशी घडटा. आनी कितें करता हे चोर जे आसता ते बुधवारचे गर्दीचो फायदो बी घेवन लोकांच्या हातीन पिशव्यो बी आसता लोक गडबडीन आसता ताचो फायदो घेवन सरपळी काडपाच्यो पाकिटां मारपाचें असलें काम करता. म्हणून तेंचें म्हाका दिसता की पोलिसांनी तेजेर लक्ष दवरपाचें आनी सगळ्या जनतेन मातशें जागरूक रावपाचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खडगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी. गोयचे भाग्यविधातो भाऊसाहेब बांदोडकाराची अंदू 114वी जयंती. त्या निमतान गोंयांत भोव कार्यावळी जाल्यो. भाऊसाहेबांच्या पुतळ्याक आदरांजली दिवन युवकांनी भाऊसाहेबांचो आदर्श घेवचो म्हूण उलो आमदार मंत्र्यांनी मारलो. तशेंच गोंयभरच्या कार्यावळींतल्यान बांदोडकराच्यो यादी जागयल्यो. पळयात कांय खीण. भाऊंचें योगदान सातत्यात विविध क्षेत्रात विशेष उल्लेख व शैक्षणिक क्षेत्रांतलो सातत्यात गोंयकार सगोदीत काडटा. भाऊची याद ही कायमची गोंयकारां खातीर उरतलें. फक्त भाऊची समाधी आमी पुन्हा एकदा ती रिपेर करपाक घेतल्या रिनोवेट करपाक घेतल्या म्हणून थंयसरलो कार्यक्रम करून हांगासले दोनूय कार्यक्रम जुन्या सचिवालय आनी नव्या सचिवालया जवळचे दोनूय कार्यक्रम आमी केले. फुडल्या वर्साच्यान समाधीचेर कार्यक्रम जो सातत्यात जाता तो कार्यक्रम जातलो. परत एकदा हांव भाऊच्या स्मृतीक आदरांजली दिता आनी आमी जी समाधी तांची आसा तांच्या फॅमिलीक ज्या पद्दतीन रिक्वेस्ट केल्या तितक्या बेगिनात बेगीन तशाच पद्दतीचो समाधी जी आसा पळय ती सरकार उबी करतलो. हांव परत एकदा भाऊची आज समेस्त गोंयकारांच्या वतीन याद करता उगडास करता. तांच्यांनी कार्य जें काम गोंय सरकार गोंयाच्या लोकां खातीर आनी गोंया खातीर केल्लें हें बी आज याद. मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जे स्कुलांनी आहा हे मॅक्सिमम स्कूल्स इंग्लीश जे चालू आसा तितून आपल्या भुरग्यांक घालतात आनी प्राथमीक शाळा जे आहा सरकारी ह्यो सगल्यो कोंकणी आनी मराठी हितून शिकयता. आनी हितून प्रॉब्लेम खंय जाता ते सांगता तुका. आमची नीज गोंयकाराची जी भुरगीं आहा ती वयता आनी आपल्या भुरग्यांक व्हरोन बरे बरे स्कुलांनी घालता. ही भाऊसाहेब बांदोडकरान जी शाळा चालू केल्ल्यो त्यो जर तर फुडें आमी सुरवात चालूच दवरूंक सोदता. जे गोंयचे पॉप्युलेशनूय वाडलेलें आहा ते इंग्लीश मिडियम कर आनी हो वाद काबार कर. जो भाशेचो वाद आहा हो सेपरेट आसूं न्ही तो हितून मिक्स करिनाका. आयज कशी बघता
आमी सदांच भाऊसाहेबाचो उगडास करता म्हणून ताणें खूब काम केल्लें आसा गोंया पासत त्या पासत हो आमी मान आनी रेस्पेक्ट दिता ताका आनी असोच हे आमचे गांवच्या लोकांनी ताका मान रेस्पेक्ट दिवपाचो. जे राष्ट्रीयत्व आणि गोंयकारांक जे आमकां जे जाणून घेवंक जाय आसले हे आमचे भारतीय राष्ट्रीयत्व कितें पळयते ते फक्त आमी भाऊ साहेब मुख्यमंत्री जालो म्हणून आमकां हे प्राप्त जाले सगळे ज्ञान आनी ज्ञान. आणि अशा ह्या भाऊ साहेबाच्या कर्तृत्वाक आमी नेहमी वेळोवेळी आमी मागणी केल्यो. मोपा एअरपोर्ट अटल सेतूचे त्याशिवाय युनिव्हर्सिटीचे अशी कैक नांवां आमी आपली मागणी केली सरकारा कडेन. म्हणून आतापर्यंत तेणी केन्नाच ह्या हेजेर लक्ष घातलें ना आनी आमची मागणी केन्ना पूर्ण जाली ना. आणि त्याशिवाय जर अशा महान व्यक्तीच्या आमी जर तुम्ही म्हणूनच तर तुम्ही जर सगळं मान सन्मान करतात तर म्हणटा तो पद्मश्री पद्मभूषण पद्मविभूषण आणि भारतरत्न ही जी तुमची जी पदां आसात ती अजूनही तुमचा वेळ होतो ना म्हणूनच तर तुम्ही जाहीर करून त्याचा मान सन्मान करूया. त्याचा मान सन्मान म्हणजे गोंयकाराचो मान सन्मान ठरतलो अशी तुमच्या गोंयच्या सरकारा कडेन मागणी करता. भाऊसाहेबान जे गोंया खातीर जे कार्य तेजे संबंध गोंयभर जे कार्य त्यांनी केलां प्रत्येक वाठारांत ज्यो शाळा त्या वेळार त्यांनी शाळा सगळ्या वाठारांत त्यांनी शाळा दिल्यो आनी सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी ते बरे क्रीडा प्रेमी आशिल्ले. खूप संकटां आयली पण त्याच्या प्रेरणेन आज तो गोंयांत एकाच चिन्हाचेर सातत्यान विधानसभेत आज पर्यंत अस्तित्व दवरून आसा कारण त्याची प्रेरणा ही खूप मोठी आशिल्ली. पूण आज जी भुरगीं हांगा आयला तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता की त्यांनी रनिंग रेसान हांगा पार्टिसिपेट जाले आनी परत एकदा भाऊसाहेब बांदोडकर जे आमचे पहिले मुख्यमंत्री आशिल्ले त्यांचे आदर्श जे सदांच आमी तेंचे घेवन सगळे यूथ जे आज आसा त्यांचे आदर्श घेवन तेमी फुडें वचचे. जेन्ना हांव आमदार जालो ते पासून तेंचे विचारा प्रमाणे फुडें सरता. तांकां एक लिडर समजून म्हणजे एक विजन तेंचे जे आसलेले ते विचारान फुडें सरपाचो प्रयत्नय करतात. आयज आमी मांद्रे मतदारसंघात वेगळे कितलेशेच गोष्टी घडोवन हाडटात. प्रत्येक क्षेत्रात म्हणजे ल्हान भुरगीं आसूं ज्येश्ठ नागरीक महिला आसूं किंवा वर्किंग सेक्टर आसूं सगळ्यांक वांगडा घेवन त्यांच्या मना प्रमाणे तांकां जाय तशें आमी वावरपाचो प्रयत्नय करतात. आयज जे भाऊसाहेब बांदोडकरांचे विचार जे आसले शिक्षणाच्या फिल्डान ते म्हणजे तेंच्यांनी फ्री एज्युकेशन स्टार्ट केलें. ह्या वेळार म्हाका उगडास येता आमचे माजी आमदार परशुराम कोटकर दादांचे ते आमच्या मदीं ना. त्यांच्या स्मृतीक आमी सगळे वंदन करूया. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांची नेमणूक झाली. भाऊसाहेबांचा एक विचार होतो की बहुजन समाजाचे जे लोक असत त्यांची उपेक्षा होता. त्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यांक प्राथमिक शिक्षण मेळना ना याच्यासाठी भाऊसाहेब बांदोडकरांनी दारोदारी वाड्यार प्राथमिक शाळा सुरू केल्यो. शिक्षणानंतर नोकऱ्यो जायो याच्यासाठी भाऊसाहेब बांदोडकरान मद्रास रबर फॅक्टरी सिबा गायकी खत कारखानो MPT असे निरनिराळे कारखाने सुरू केले. गोवा मेडिकल कॉलेज सुरू केला. कला अकादमी चालू केली. असे निरनिराळे भाऊसाहेबांनी आमचे इतकेच कर्तव्य की सगळ्या मांद्रेच्या लोकांक भाऊच्या प्रेमींक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक खबर आहा गोंयच्या कार्यकर्त्यांक खबर आहा महाराष्ट्र अधिगोमंतक पक्ष म्हणजे कितें पळयतो आनी तो थोर विचारांनी भरलेलो आसा. म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकरान जे प्राथमिक शाळा हांगा सुरू केल्ल्यो तेचो परिणामच असो जालो की 50-60 वर्षांनंतर शिक्षणाची गंगा व्हावत जाली आणि शिक्षणाचो जो त्यावेळेचो झरो किंवा त्यावेळची गंगा आज महासागराच्या रूपान आज हरभरान दिश्टी पडटा. अनेक गांवांनी दिश्टी पडटा आणि ताका लागून आयच्या विद्यार्थ्यांक त्याचो खूप फायदो जाता. पालक शिक्षक संघ आणि प्री प्रायमरी आणि प्रायमरी म्हणजे 2री पर्यंत असा जो फाउंडेशन विभाग आहे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमात परत एकदा आपलं सर्वांचं स्वागत आणि सर्वांनी उत्स्फूर्तपणे ह्या वेगवेगळ्या खेळात भाग घेऊन आज आपल्या या संकुलामध्ये बाहेर गावच्या बाहेर शहराच्या मुलं इथं शिक्षणासाठी येतात. ते सर्व आपल्यासाठी अभिमानास्पद गोष्ट आहे. जसं सांगितलं की आपल्या या संकुलामध्ये चांगल्या शिक्षकांचा भराव आहे.
इथं आपल्या शाळेमध्ये फक्त शिक्षणावर भर न देता तर बाकीच्या ज्या जोड गोष्टी आहेत जशा ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्याच्यावर पण टाइम टू टाइम त्या घेतल्या जातात. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. योनेक्स सनरायज 47वी इंडियन मास्टर्स नॅशनल बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप 2024-25 जावपाचो आसा. 16 ते 23 मार्चा मजगती ही चॅम्पियनशीप पेड्याच्या मल्टीपर्पज स्टेडियमात जातली. आयोजकांनी हे विशीं पत्रकार परिशदेंतल्यान पुराय माहिती दिल्या. पळोवयात. I'm very happy that the Goa Badminton Association in its 60th year of service to the game and to the people of Goa is getting an opportunity to organize this 47th Indian National Masters Badminton Championship, which is going to be held in the Pede grounds in the state of Goa. Goa, fortunately has one of the best infrastructure for badminton in the country, and an event of this stature would definitely add the interest of youngsters and older people also to the game of badminton. Badminton, as you know, is one of the most sought after sport for even gaining Olympic medals for the country. Out of a few sports where India has got its strength, badminton is one of those games, and we have seen the likes of PV Sindhu who've done many medals at the Olympic stage. So my request, and I would like to add to the President's request, to urge all the fans of badminton, well-wishers of the game, youngsters, older people to come and see the kind of talent that is going to play there. And not only that, to come and sort of be part of this whole fanfare, because sports is also entertainment. People should not say that sports is only sports. While sports is a serious game, the fun and the enjoyment around it. And lots of people are going to come from out of state and watch this game. So it's a great opportunity for Goans, which I think they should take full advantage of. Goa Badminton Association is hosting the 47th Senior Masters at Pedem from 16th to 23rd, wherein 2,200 participants have given their registrations, and we'll have 2,700 entries. And the age category is from 35 plus to 75 plus. Through your medium, I would request the parents to kindly get their children to come and see these sports, because we have got players from various categories, and this is a good platform for the youngsters of Goa to come and see the talent which is there. Coming to the kind of players that we have, talking about Goa's players, the contenders for the nationals, we have some very good players from Goa who will be representing us at this particular tournament. Sandhya Mileshimi, who won the recently in the All India ranking tournament, she represented Goa and won the women's singles as well as the women's doubles in the 40 plus category, gold medal. She would be representing Goa in this tournament. We will have Leena Pendekar in the 50 plus singles category. Then we also have Dr. Manju Khandeparkar, who's recently won 3 medals at the All India ranking tournament as well. Dr. Satish Kurcharkar, one of the senior most veteran who's been playing this sport for years together and motivating and encouraging the other patrons of the game. He would be playing in the 75 plus category as well as the 70 plus category. We also have former India internationals like Leroy Dissa, Abhin Sham Gupta, Joy Anthony, Nikhil Kanitkar, Vijay Lancy, and many more from across India who will be participating. These are all top-notch players vying for the selection spot for the PWF International. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. तापमान 35 ते 37 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरतले. IMDन शिटकावणी दिल्या. उष्णतायेची शिटकावणी बिरेस्तार मेरेन वाडयल्या. उष्णतायेचे ल्हार केन्ना उणे जातले हाचे विशीं अजून स्पष्टताय ना. देखून सप्तकाचो उरिल्लो काळ जाची ताणेच आपले भलायकेची जतनाय घेवची पडटली. बिरेस्तारा उणो सुसेग मेळटा आसलो तरी दनपारा हलके वारे येवपाची शक्यताय आसा, जाका लागून चड आर्द्रतायेचो परिणाम मातसो उणो जावंक शकता. तापमान स्थिर उरतले. IMDन चडांत चड 36 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणे 24 डिग्री सेल्सियस. कांय भितरल्या वाठारांनी मातशें चड मोल नोंद करूं येता
आर्द्रताय चढ उरपाची शक्यताय आसा, जाका लागून खरीप हवामान 40 डिग्री सेल्सियसा परस चढ आसा. उष्णतायेची शिटकावणी बिरेस्तारा मेरेन वाडयली. चडांत चड तापमान 35 ते 37 डिग्री सेल्सियस. फुडले 5 दीस सुके हवामान. बिरेस्तारचे तापमान 36 डिग्री सेल्सियस आणि 24 डिग्री सेल्सियस. बिरेस्तारा नितळ मळब, सकाळी धुक्याची शक्यताय. बोट दनयांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.